आज सकाळी 6:30 वरांचेर हिंगा ताळसांजोर दोंगराचेर हिंगा वॉर्ड नंबर 23 एक घर आसा पळय ते घरा एक सायड वॉल तेजी कॉलेप्स जाला आनी ते घरान बापूय आनी चेडो रावतालो। बापूय दुर्बिजय चौहान म्हणून आनी तेजो चेडो 18 वर्सांचो कार्तिक चौहान म्हणून ते दोगांय न्हिदिल्ले आशिल्ले। सो ते कितें जालें एकटो तेशी तोंड करून न्हिदलो आसलेलो चेडो आनी बापूय हे सायडीन तोंड करून। सो ते सगळे वॉल आहा जे कॉलेप्स जाले पळय ते चेड्या तोंडाचेर हें जालें आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो। आमी हिंग येयले, हांव सकाळीं बी येयलें, मागीर ताका एम्बुलन्स बी आपयन ताका आतां हॉस्पिसियोन व्हेलो। आमदाराकूय आमचे विजय सरदेसाय सराकूय हांवें फोन मारलो। मागीर तेणें आमकां कलेक्टर आनी मामलेदार तांकां इन्फॉर्म केलें आनी धाडलें हांकां पुलीस येवन सगळीं जालां। बट अनफॉर्च्युनेटली तो चेडो एक्सपायर्ड जालो, 18 वर्सां आशिल्लो। घर आसा पळय पयलीं कितलींशीं वर्सां आनी 40-50 वर्सांची घरां आतां ही सगळीं ही आतां हें घर जें मोडलां तें घर सुद्दां मातयेचें। ही खुबशीं घरां मातये आसा आनी पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां तुमी येता आसतना पयली आसतली ही वाट, हे वाटेन चलपा सुद्दां जायना। आनीक खुबशीं ही घर आसाय पळय ही घर सगळीं मोडपा हेजेर वाटेर आसाय। म्हळ्यार आतां हेजी घर मोडलें जाल्यार सायडीन तेका डॅमेज जाता, तेजी घरां कितें जाता जाल्यार दुसऱ्याक डॅमेज जाता, चलोन येवपा सुद्दां वाटना। आतां तुमी हे सायडीन येयले आसा, पांय तर मातशें हें जालें जाल्यार तूं स्लीप जावन तूं सकला पडटा, इतली परिस्थिती हें आसा।